Just imagine. मित्रांनो, इष्टानो, तुमचे स्वागत जस्ट इमॅजिन प्रुडंट मिडियाचे जस्ट इमॅजिन. आणि इष्टानो, कार्यक्रम सुरू करच्या पयलीं एक जोक सांगता बारीकसो. म्हाका एक सांगा, वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कौन बनेगा करोडपती अँड पॉलिटिक्स? वेल, कौन बनेगा करोडपतीन तूं क्वेश्चना आन्सर करीत वयता आनी मागीर करोडपती जाता. वेरेज इन पॉलिटिक्स तूं पयलीं करोडपती जाता आनी मागीर तुका क्वेश्चना आन्सर करची पडटा खूब कडेन. बरं आसलो न्हू? ओके. आणि आता इष्टानो, गुड न्यूज अशी आहा की आता सरकारान बार्रां सकाळची 4 वरां मेरेन चालू दवरपाक परमिशन दितले गो सरकार. त्या खातीर खंय बारवाल्यांक एक्स्ट्रा फीज भरची पडटली. ते तेंच्या आमकां कितें पडटा. पण हांगा पळोवपाक जाय की 4 मेरेन सोरो पितात तरी कोण कोण ते अशे समाजातले कोण घटक हे अशे कोण हे बॅरल. आनी आतां हेंचेर बायलांच्या संघटनेन आक्षेप घेतला खंय. कित्याक कितें प्रॉब्लम कितें रे? सबिना मॅडम, कित्याक 4 मेरेन बार्रां चालू दवरपाक तुमचो विरोध सांगा म्हाका पळया. ॲक्सिडेंट वाडटले. आमी गाडीच चलयना न्हू, विशयच सोंपलो. घरान जे बायलांक त्रास जावपाचे आहा ते वाडटले. कित्याक जेन्ना लोक सोरो पियेता 4 सकाळी घरा येता, तांकां बायलां भुरग्यांची न्हीद पिड्यार जातली, भुरग्यांचें शिक्षण पिड्यार जाता. आमी घराच येना, चल प्रश्न मिटलो, आमी घरा येत ना. आतां ह्या मिटिंगेक आमी अशें ठरयलां. एक मिनिट मॅडम, एक मिनिट. सगळें तुमचें तुमीच थारायतात. आमकां सुद्दां आमची बाजू सांगपाचो हक्क आसा न्हू. तुमीच सांगा, जेची सर्वीस रातची लेट 12 सोंपता तेणें खंय पिवपाचें? म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल एक सांगा, 4 मेरेन सकाळचो 4 मेरेन पिवपी मनीस गाडी चलोवपाक तरी पावतलो आनी मागीर एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय ती कशी येतली? ओके, बरें. सोरो तुमी बायलां म्हणटा सोरो वायट जाल्यार आमकां सोंपोवपाक दिया न्ही. तो आमी काबार समाजानसून सोंपयता न्हू. तो आमी आसा कित्याक आमी आहा न्हू. सीएमान उतर दिला की समाजातले वायट गजाली तो येता त्या 6 म्हयन्या भितर सोंपयतलो. म्हणून हो टायमींग वाडयला न्हू. म्हणजे 4 मेरेन पियान सोंपया तो एकदांचो म्हणून सीएमाच्या खातीर. तुमकां दिसना सरकाराक बरो रेवेन्यू येवचो म्हणून अशें दिसना तुमकां? न्ही, सांगा म्हाका सांगा, पुरुश जातीचेर हो अन्याय कित्याक? अन्याय न्हू हो. जस्ट इमॅजिन. रेजिनाल्ड, आता सीएम पर्रीकारान जर 12चे टायमींग फाटीं घेतलें जाल्यार हो सीएमाचो सगळ्यान व्हडलो युटर्न म्हणपाचो न्हू, सारकें न्हू? ती गव्हर्मेंट 4 मेरेन 12 चालू दवरतलो म्हणटा न्हू. तुका कितें दिसता? गव्हर्मेंट फकत आश्वासन दिता, गव्हर्मेंट कांय करूंक सोदना. आतां बायलांच्या संघटनांनी गव्हर्मेंटाचेर सॉलिड प्रेशर हाडला खंय मरे. म्हाका चोवपा जाय तो गव्हर्मेंट आतां कितें करता. सी, even Reginald is in favor of keeping bars open till 4 in the morning. असं मरे, अरे पॉलिसी मेकर आमच्या बरोबर हा. किती जाता ते पळया आता पुढे. आर्लेकर बाब, शुड वी ओपन द बार्स टिल 4 in the morning? You support that? Open. Thank you. थँक्यू थँक्यू तुका सामकें थँक्यू. आर्लेकर सुद्दां म्हणटा ओपन करा म्हणटा. सीएमा कडल्यान एकदां कन्फर्मेशन मेळ्ळें काय न्हू, काय मागीर जालें. सीएमाक विचारया मागीर आमकां कितें भंय ना. कितें म्हणटा? जस्ट इमॅजिन. सीएम 12 सकाळची 4 मेरेन चालू आसतली न्हू. सीएम दवरतलो न्हू, करतलो न्हू तशें? आं सीएम तूं आसता, तुका हो विशय दिसता तितलो सादो ना. तुज्या एक्सायज खात्याचो रेवेन्यू वाडोवपाक हातभार हे लावपाक असंख्य गोंयकार तुज्या जापेची वाट पळयता. सीएम, गोवा में 12 वरां जाली 4, अब की बार मोदी सरकार. तुमचो तो प्रश्नाक हांव उत्तर दिना. तो प्रश्न कितें म्हणटा ते कल्पीत म्हणटात ताका पळय, इमेजिनरी क्वेश्चन. प्रोग्रामाचो थिमूच तो न्हू सर. जस्ट इमॅजिन. एक काँग्रेसीचें रिएक्शन कितें तें पळोवया हेजेर. तांकां खावपाचें सोड, लोकांचें पिवपाचें सुद्दां पडलेलें ना काय कितें तें पळोवंक जाय. अल्तीन बाब,
जेन्ना तुवें आयकलें की शेरकार गोंयान 12 सकाळची 4 मेरेन उक्ती दवरपाक परमिशन दितलो तेन्ना तुका कशें दिसलें? वॉट वॉज युअर फर्स्ट रिएक्शन? I was really shocked when the news came. तुमी सरकाराक सपोर्ट करपाक जाय न्हू ह्या असल्या गजालींचेर कितें बिकॉज इट इज कन्सर्निंग अस न्ही आम आदमी न्हू. रेजिनाल्ड has already said that he wants bar to be open in Goa till 4 in the morning. What he had said is absolutely a big lie. कितें? Just imagine. एक मिनिट म्हाका फोन आयला. हॅलो. हा ते मरे 4 मेरेन 12 बी चालू दवरपाचें. कितें सांगता रे? कॅन्सल? आतां कॅन्सल केलें? अरे देवा, हे आमचें म्हणून कितें बरेंपण कांय करपाकूच पळयना मरे. कितें जालां रे? हेच सरकार काय कितें रे? हेच परिवर्तन कितें रे? 4 मेरेन कितें आसूं सोड आतां. कितें? जस्ट इमॅजिन. नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है. आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो आजकल देश के हर एक नेता के फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में है, लेकिन कोई भी खुलेआम ये कहना नहीं चाहता. आपकी अदालत में आज ऐसी शख्सियत को पेश करेंगे जो पर्रिकर के खास दोस्त माने जाते हैं. प्लीज़ वेलकम अलग अलग प्रांतों में जाके उस प्रांतों की टोपियां पहनने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से. आज की इस अदालत के जज पुष्पेश पंत से इजाज़त चाहेंगे कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए. मोदी जी, सबसे पहले हम गोवा के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. आपके परम मित्र पर्रिकर जी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. आजकल ये बहुत सुनने में आता है कि दिल्ली की राजनीति को पर्रिकर मिलेंगे, दिल्ली की राजनीति को पर्रिकर मिलेंगे. दूध की रखवाली बिल्ली को दे देंगे. अभी देखिए कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे. आजकल ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं. मैसेज क्या आते हैं मैं आपको सुनाता हूँ कैसे हवा बनती है. गोवा में खुलेंगे 4 तक बार. गोवा में खुलेंगे 4 तक बार. अब की बार मोदी सरकार. और एक मैसेज आपको सुनाता हूँ जो हाल ही में आया था. गोंयान बीजेपीच्या आमदाराक मार. गोंयान बीजेपीच्या आमदाराक मार. अब की बार मोदी सरकार. और एक मैसेज आया है जो बहुत ही रोचक है. यातना पायलट वेतना कार. अब की बार मोदी सरकार. तुम्ही सगळे मोदी मोदी करता पळय ते तुम्ही टीव्हीर दिसतात सगळे खबर आहा. तुम्ही नोट जातात कोण कोण मोदी सपोर्ट. आणि जॉन फर्नांडीस पळयता तुमकां बारीक टीव्ही आता लाइव चालू है. अरे मोदी जी, मेरा आप पर ये आरोप है कि आप छुप के औरतों की बातें सुनते. यू स्नूप ऑन वुमेन. ऐसा कुछ किया नहीं है. क्या मोदी ऐसा कर सकते हैं? मैं ये कर सकता हूँ. अच्छा, हाल ही में गोवा के सीएम पर्रिकर जी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत ही अच्छे परम मित्र हैं और वो एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो गोवा की माइनिंग तुरंत शुरू हो जाएगी. अब ये झूठ कई दिनों से चल रहा है. अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो? अभी 30-40 दिन बाकी है. प्रधानमंत्री बनने की बड़ी जल्दी है. ये पॉलिटिक्स में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं चाय बेचता था. राहुल गांधी ने मैंने आज सुबह देखा टीवी पे एक सभा में उन्होंने कहा था कि गोवा में माइनिंग अगले 3 साल तक शुरू नहीं हो सकती. और शायद क्लॉड अल्वारिस भी यही कहते हैं. मैं ये कर सकता हूँ.
और भी बहुत से सवाल है, इल्ज़ामात की लिस्ट बहुत बड़ी है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे मोदी और गोवा का कनेक्शन कितना घट है। ब्रेक। Just imagine